प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आमचें शुवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 16वी चीट 24 ते 28 पर्यंत 24 to 28. आनी आयज आमी नियाळ करुया ह्या 24 वडीर. जेजू कितें म्हणटा? जेजू आपल्याशी सांग म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणी आपणाचीच खोशीची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. 3 वस्तू म्हणटा जेजू. कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार ताणी आपणाचीच खोशीची वाट सोडची. भाव भयणीनो, आमकां सदांच आमचेंच पडलां. आमी सदांच म्हणटा आमकां कोण आमकां पळयना जाल्यार आमी आमचेंच पळोवंक जाय. जेन्ना आमी चिंतता की ह्या संवसारान आमी आमचेंच पळोवंक जाय, कोण आमकां येवचो ना, तेन्ना आमी सदांच आमचें जें करूंक जाय आमच्या फाटल्यान आमी आमचें काम, आमची फामील, आमचेंच घेवन आमी आसता. आनी जेजू कितें म्हणटा, जो मनीस आपणाचीच खोशीची वाट सोडटा आनी देवाचें उतर पाळटा आनी दुसऱ्यांक पावता, तेन्नाच की तो खरेंच एके भाशेन जेजूचो पाटलावदार जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा तेन्ना कितें जाता, आमी सदांच चिंतता आतां आमकां काम करूंक जाय, आमची भुरगीं व्हडलीं जावंक जाय, वय सगळें आमी करूंक जाय, हें गरज आमकां. पूण जेन्ना आमी आमचेंच पळयता, दुसऱ्यांचें पळयना, आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरिना. देवाचें उतर म्हणटा आमी आमचीच खोशीची वाट सोडूंक जाय आनी आमी दुसऱ्यांक आदार करूंक पावूंक जाय. आमी जेन्ना आमचीच खोशीची वाट सोडटा आनी दुसऱ्यांक पावता आनी देवाचें उतर पाळून, तेन्ना देव आमकां खरेंच एके भाशेन जें आमी दुसऱ्याच्या जिवितान घालता तें आमकां सामकें हार्वस्ट कहें, म्हणजे सगळें बरें पीक कहें आमच्या जिवितान येता. पूण आमी कितें करता, आमी आमचेंच पळयता, आमी पीक घालिना, आमी पीक पळयना, आमी कसली बरी बियां उडयना आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान जी बऱ्यो कन्यो करूंक जाय, दुसऱ्यांक बेसांनी भरूंक जाय, तें आमी पळयना. आमी फकत आमचेंच पळयता, आमचें जेवण, आमची न्हीद, आमचो सुसेग, आमचें. आनी भाव भयणीनो, खरेंच आमकां जेजूचो पाटलावदार जावंक जाय जाल्यार आमी आमचीच खोशीची वाट सोडून आमी जेजू फाटल्यान वचोंक जाय. दुसरें कितें म्हणटा, आपलो खुरीस उखलचो. आमचो खुरीस कितें? केन्ना आमी सोजमता की जेन्ना आमी आमची सावत बरी ना, आमकां कसलें वायट आमच्या जिवितान येता, कॅन्सर येता वा डायबिटीज येता, हें आमकां दिसता की देवान आमकां खुरीस कहो धाडला. जेजून खुर्सार आमची सगळी पिडा घेतली आनी ताचें उतर म्हणटा की ताच्या घानी आमची पिकोवणी जाली. तर दुयेंस येतकूच आमच्या जिवितान तो खुरीस न्हय, जेजून आमचो खुरीस घेतला. तो जेन्ना आमकां आमच्या जिवितान पयशे ना, आमच्या जिवितान कितें कमी आहा, तो खुरीस न्हय आमचो. जेन्ना आमच्या जिवितान कोणें म्हणटा आमकां शिराप आहा, तो खुरीस न्हय. जेजून आमचे सगळे शिराप घेतला, जेजून आमची सगळी पिडा घेतल्या, जेजून आमची भिकारपण घेतलां, जेजून आमचें जें वायटपण, जें आमकां कोण नाकारता तें सगळें जेजून खुर्सार घेतलां. आनी आमी जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तेन्ना सगळें बरें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता भावार्था वरवीं. पूण आमचो खुरीस कितें? जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा तेन्ना लोक आमचे आड येतलो, आमचे विरोध येतलो, आमचे वायट उलयतलो, कितें म्हणटलो आमकां, तो कितें सजमता आपूण सगळें जाणो, आनी आमचे आड येवन तेन्ना आमचें कितें जातलें, आमी वायटपण करतले आनी दुसऱ्या वयर आमी मोगान चलतले. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान येवन बरेंच केलें. ताणें कोणाचें वायट करूं ना, पेकोवणी केली, लोकांक पावलो, जो मेल्लो तांकां जेशी केले, पूण तरी लोकांनी ताचेर आड येवन ताका जेशी मारलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा आमकां, आमी ताचे पाटलावदार जाल्यार लोक आमचे आड येतलो, आमचे विरोध उलयतलो, आमकां मारतलो,
पूण आमी कितें करूंक जाय, आमी मोगानच चलूंक जाय. कित्याक आमी जाणो ह्या संवसारान जेन्ना कोण आमची आड येता जेजूचे पाटलादार जाण, हें जेजून आमकां पयलेंच सांगून दवरलां, हें घडपाचें आहा. पूण आमी हें जे आमकां आमचे लोक आड येतलो, आमचे विरोध हें नाका जावंक, आमी केन्नाच आमचो खुरीस घेना. आमी कोणाक दुसऱ्याचें जेजूचें उतर दिना, देवाचें उतर दिना. कित्याक आमी सजमना कोण आमचेर आड येतलो. आमी खरेंच सगल्यांक आपल्या कानान बरी खबर, तांकां कितें आयकोंक जाय तें आमी सांगता तांकां. पूण केन्ना जेजूचें उतर जें स्वता ताका तें ताच्या मनान ताच्या काळजान तें बदलाव जातलो म्हणून तें आमी सांगूंक तयार ना. कित्याक आमी नाकारता की लोक आमची आड येतलो म्हणून, आनी होच आमचो खुरीस. आनी जेन्ना आमी हें कोत्ता, ह्यो दोन वस्तू कोत्ता की आमी आमचेंच खुशालपण आमी पयस कोत्ता, आमी सोडटा तें वाट आनी आमचो खुरीस घेता, तेन्नाच की आमच्यान जेजूचे पाटलादार जावंक जाता. आमी आतां जेजूचे पाटलादार जावंक सोदता, आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलादार, पूण आमी खरेंच आमची खुशीची वाट सोडिना, आमी आमचो खुरीस घेना, तेन्ना कसले आमी पाटलादार जातले? पिश्टे पाटलादार. ताका पाटलादार म्हणनात, ते हे संवसाराचे मनीस. पूण जेन्ना आमी हे दोन वस्तू करता तेन्नाच खरें आमी जेजू सारके पाटलादार जाता. आयज एके खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करून आमी खरेंच मोगाचे जेजूचे पाटलादार जावंक आमी आयज हे थाराव घेवया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजी जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.